One of the most beautiful churches in the city where I live is named after today's saint, Josaphat. Hello, I'm Father James Kubicki, and here in Milwaukee where I live, this huge church, which is a basilica, or a church where the Pope could celebrate Mass, should he ever come here, is a tribute to many Polish immigrants who sacrificed to build it. But who was Saint Josaphat? He's known as the Apostle of Union because he gave his life to promote unity between the Orthodox and Catholic churches. He was born into an Orthodox family, but as an adult joined one of the Eastern churches that had recently restored union with the Roman Catholic Church. He became a monk and an archbishop and gave his life trying to bring divided Christians together, being killed by a mob who opposed his efforts. The Basilica of St. Josaphat's stands over the south side of Milwaukee and can be seen for miles. It's a symbol of the strength and beauty of the church and of her members, great and small. Wouldn't a united church, a church in which all Christians, Orthodox and Catholic, Anglican and Protestant came together, wouldn't this be an even greater witness to the faith? You and I need to pray harder for unity among Christians. For this was Jesus' own desire when he prayed at the Last Supper these words that we find in John's Gospel, chapter 17. May they all be one, as you, Father, are in me and I in you, that they also may be one in us, that the world may believe that you sent me. May they be brought to perfection as one, that the world may know that you sent me, and that you loved them, even as you loved me.
सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. तुमकां देव. आनी माई मोगाचो येवकार आयचे मिसाचे भेटीन आयची मिसाची भेट आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या फिलिपा फेर्नांडीस तिच्या 3ऱ्या वर्साचो उगडास करून देवान तिका सुर्गीचे सुख फावो करूंक हे भेटीन मागुया. तशेंच दुसरें इंतेसांव सोंपून गेल्ले मारिया बेनादिता गोम्स हिच्या आत्म्या पासून आमी भेटयता. आयज आपलो जल्माचो दीस मनयतात तांकां सगळ्यांक आमच्या मागण्यांत दवरुया. एलियोरिया वालिस, एल्ड्रिच फेर्नांडीस, मारिया डॉली सांतियागो, जेलिसा फेर्नांडीस आनी वेलांको मिनेझीस तांचे देवान भरपूर आशिर्वाद घालूंक हे भेटींत आमी मागुया. तेच भाशेन मागुया आमच्या सरकारा पासत. ह्या दिसांनी आमी सदांच मागोत आयल्या मागण्यांत थीर रावुया. आमच्या सरकारान आपलें मन बदलूंक आनी जें कितें आमकां वायट पडटलें आमच्या गोंयच्या राज्याक बऱ्याक पडचें ना तसले प्रकल्प फाटीं घेवन जें कितें आमकां फकत बऱ्याक पडटलें तेंच मुखार व्हरूंक आनीक एकामेकाक रेस्पेत मान दिवंक आमी मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. तिच्या भाव भयणीनो, देव आमचें उदारपण आनी बरेपण मानून घेता. जें बरेपण देवान आमकां दिल्लें आसा तें जेन्ना आमी दुसऱ्यांक दिता आनी देवाच्या वावराक भेटयता तेन्ना देव तें मानून घेता. तेच बरोबर आमी सगळ्यांनी उचांबळाय पयस करून शांतताय जोडूंक आमकां आयज उलो करता. पूण जायते फावटी आमी फकत उचांबळ जाल्या. जायते फावटी आमच्या प्रश्नांक जाबाब घडये फावो ते मेळूंक ना आनी असले वेळार आमी उचांबळायेनूय जियेल्या. जायते फावटी आमचे लागीं जें कितें आसा तें दुसऱ्यांक दिवंक आमचे हात सोदोळ जावंक ना. असल्या सगळ्या चुकीच्या देवा लागीं बोगसणे मागुया. हांव पातकी सुरपदवीधार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत बागेन सदांच सांकवार मरे सगळ्यांक दिवतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं प्रार्थना मागता. सरपदवीदार देव आमचे काकूत करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सोम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. प्रार्थना. बापा, तुज्या मोगाच्या आत्म्यान बरोवन बागेवन जोझफातान आपल्या शेळयां पासत आपलो जीव दिलो. तुजे पवित्र सुबेन त्याच आत्म्याची पदवी आयजूय दाखय आनी आमी आमच्या भावा भयणी पासत जीव दिवं. फाटीं सरोन जावच्याक आमकां ह्या मोगाच्या आत्म्यान शक्तिवंत कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता देवा ससनाच्या ससना. आमेन. बागयोन पावलून फेलिमोनाक बरयलोले चिटी वेलें वाचप. प्रितीच्या बावा, तुज्या मोगाची खबर आयकून म्हाका व्हड संतोश भोगता आनी बुजवण मेळटा. तुवें क्रिस्ती भावा भयणीची काळजां समाधान केल्या म्हूण म्हाका खबर पावल्या. ह्या पासत तुजो कायदो पाळूंक म्हज्यान क्रिस्ता सवे धीर घेवन तुका हुकूम घालूंक जाता जाल्यारूय हांव ओदीक तुज्या मोगाक उलो मारूंक आनी तुका विनोदी करूंक फुडें सोदतां. हांव पावलू म्हातारे पिरायेक पावलोलो आनी त्या वोन ओदीक आतां क्रिस्ता जेजू खातीर कोयदी तुका विनोदी कोत्ता. कोयदी आसतना हांवें जल्म दिल्ल्या म्हज्या पुता ओनेसिमा पासत एक उपकार मागतां. एका वेळार तो तुका फायद्याचो नासलो, पूण आतां म्हाका फायद्याक पडलो तसो तुकाय तो
चड फायद्याचो जातलो. हांव ताका तुजेशी परतून धाडटा आनी ताचे बरोबर एके भाशेन म्हजें काळीजूय धाडटा. शुभ वर्तमाना खातीर हांव कैदी आसतना तुजे नांवी म्हजी चाकरी करूंक ताका हांगाच म्हजेशी दवरूंक म्हजी खुशी आसली. पूण तुजी मान्यताय नासतना कितेंच करूंक म्हाका बरें दिसलें ना. तुजो उपकार तुजे उदार खुशेन येवचो आनी हांवें तो जमून घेवचो न्हय म्हूण म्हाका दिसलें. ओनेसिमाक घडये तुजे सोडशिल्लो थोडो वेळ ह्याच पासत काडलोलो जायत की तो दुसरी तुजे बरोबर सदांकाळ आसचो. पूण आतां गुलाम कसो न्हय तर गुलामावून ओदीक व्हरतो. एक अपुरबायेचो भाव कसो म्हाकाच ताची इतली अपुरबाय जाल्यार मनीस कसो आनी सोम्या सोवे भाव कसो तो तुका कितलो ओदीक अपुरबायेचो जावचो ना. तर आमच्या एकामेकाच्या मोगाक तूं मोल दिताय जाल्यार म्हाका तुमगेर घेतलोय आसलोय तेच भाशेन ताकाय घे. ताणें जोर तुका कितें वायट केलां वो तुका कितें देणें आसा जाल्यार तें म्हजे हिशोबांत घाल. हांव पावलू म्हज्या हातान खाशा हें बरोवन दिता. हांव फारीक कोत्तलो. तुका हांवें तुज्या रिणाचो उगडास करची गरज ना. तूंच म्हजें रीण. तर म्हज्या भावा सोम्या सोवें भाव कसो हो उपकार म्हाका कोत्तलोय म्हूण रावता. क्रिस्ता सोवे म्हज्या काळजाक नवो जीव भर. देवाचें उतर हें उद्गार. बाबा गीत घेऊया. उतर मोच्या देवाचे काळजान पोचून दवरता. अर्पण मोच्या जिवाचे बापा पोतीन उबारता. उतर मोच्या देवाचे म्हाका जागोय घालयता. अर्पण मोच्या जिवाचे बापा वाखाण विडयता. उद्गार. Alleluia, 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 जेजू म्हणटा हांव दाखवेल तुमी फांटे. जो म्हजे सोवे रिगून रावता आनी जाचे सोवे हांव रावता तो सुबां फळां दिता.
सर्वेस्पोर तुमची सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका आसूं. देवाचें राज केन्ना येवचें आसा तें फारिजेवांनी जेजू लागीं विचारलें तेन्ना ताणें अशी जाप दिली. नदरेक पडटा तशें देवाचें राज येवचें ना. हें पळय हांगा आसा, तें पळय थंय आसा अशें लोक म्हणचो ना. तर जाणो जाया देवाचें राज तुमचे मदें आसा. आनी ताणें आपल्या शिसांक सांगलें, मनशाच्या पुताचो एक दीस पळोवंक तुमी आशेतल्यात तसलो काळ येतलो, पूण तुमकां तो पळोवंक मेळचो ना. तेन्ना कोण तुमकां सांगतलो, ओ पळय हांगा आसा, ओ तो पळय थंय आसा. भायर सरूं नाकात आनी तांच्या फाटल्यान वचूं नाकात. जशें अंतराळार थावन जोगलावणें मारता आनी अंतराळा सकयल आसा ताचेर लोक घालता, तशेंच ताचो दीस येता तेन्ना मनशाच्या पुताचें जातलें. पूण त्या आदीं ताणें जायतें सोंसचें आसा आनी हे सोंसतीन ताका भायर रावचो आसा. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. तो पळय हांगा आसा, तो पळय थंय आसा. भाव भयणीनो, जे कोण सोदतात तांकां घडये असले जाबाब असले संदेश मेळटातूच. आनी ह्या दिसांनी जेन्ना आमी सोदता, बो करून आमच्या गोंयच्या संदर्भान आमी सोदता, जे आदले प्रश्न आसलेले ते आतां परतून उत्पन्न जावपाक लागल्यात. देखीक अच्छे दिन कब आएंगे, केन्ना सोंपतलें सगलें. ही उचांबडाय केन्ना बंद जातली. आमचो सरकार केन्ना आमचें आयकतलो. एक्टिविस्ट आसात ते एक्टिविजम करपाचें केन्ना सोंपयतले. लोक आसा तो घुसपागोंदळाक सांपडपाचो केन्ना बंद जातलो. बरे दीस अच्छे दिन केन्ना येतले. ह्या प्रश्नांक कडेन जाबाब सोंपन न्हय. आनीक जरी तर आमी जण एकलो असलेच प्रश्नांक जबाब सोदूंक वचत जाल्यार फटोवपाक वा आमी फटोवपाक शकतात. कित्याक फटोवपी जायते आसात. आनी जायते फावटी जे कोण फटयतात तांचें मन समजना आमकां. कित्याक आमकां बॅकग्रावंड खबर आसना. जें कितें आमच्या ह्या गोंयच्या संदर्भान ह्या दिसांनी चलता ताचे विशीं आमी खरेंच नियाळ करूंक गरज. जण एकल्यान नियाळ करूंक गरज. कित्याक लिडर्स म्हणलेले जायते जाण उत्पन्न जाल्यात आनी जायते जाणांच्या फाटल्यान वचपाची आमचेर पाळी आयिल्ली आसा. आनी ही पाळी आयल्या तेन्ना थोडे जाण आपणाकूच विसरलेले आसात. थोडे जाण आपणाचें अस्तित्व जें आसा, आयडेंटिटी आसा तें विसरलेले आसात. थोडे जाण आपणाचे व्हॅल्यूज जे आसात ते विसरलेले आसात. ह्या सगळ्या संदर्भान आयच्या पयल्या वाचपान आमी पळयता भाग्यून पावलू फिलेमोन ह्या आपल्या इश्टाक चीट बरयता. आनी फिलेमोन म्हणटा तो एक गिरेस्त मनीस. ह्या गिरेस्त मनशाचो जो चाकर आसलो ऑनेसिमस कितें तरी चूक करता आसतना ताच्या घरान सांपडलो तेन्ना ताका बणकणीन घाल्लो. आनी तेच बणकणीन भाग्यून पावलू आसलो. आनी थंयसर ह्या कैद्या लागीं एक कैदी कसो उलयता आसतना आनी त्याच बराबर आपूण जेजूचें शुभ वर्तमान परगटपी कसो हे बणकणींत आसलेल्यांक सगल्यांक हें बरेंपण दिता आसतना ऑनेसिमस हाचे लागीं ताचो संपर्क जालो, ताचे लागीं संबंद बांदून आयलो. फुडें ताणें ताचें आयकलें कशे भाशेन कितें चुकलां, कित्याक चुकलां, कित्याक हे बणकणीन पावला. आनी हें सगळें समजल्या उपरांत आपूण फिलेमोनाक अडकता देखून भाग्यून पावलू ही चीट बरोवन ताका धाडटा. ताचें बरेंपण पयलीं स्वतेर मानून घेता. गिरेस्त मनीस तो, पूण आपले गिरेस्तकायेंतलें ताणें जायते जाणांक फावो केलां. बरेंपण दुसऱ्यांक दाखयलां, मानून घेता.
खुद पावलू आपुणूय मानून घेता, आपणें जें कितें बरेंपण ताचे कडलें घेतलां. तेच बरोबर तूं म्हज्या रिणांत आसा हाचोय ताका उगडास कोत्ता. आनी हें रीण म्हणल्यार भावार्थाचें रीण. कित्याक भाग्यून पावलून फिलेमोनाक हो भावार्थ दिला. आनी ह्या भावार्थान ताचो उलो ऑनेसिमूस ह्या तुज्या चाकराक परतून घे. ताणें कडेन चूक केल्या ताका बोगोस. क्रिस्ती भावार्थ आमकां शिकयता हें बोगसणें. हो जो भावार्थ भाग्यून पावलून जेजूचो भावार्थ फिलेमोनाक दिला तो बोगसूंक आनी नवसरणेक आपयता. हे पासत ऑनेसिमुसाक परतून घे. पूण परतून घेता आसतना एक चाकर कसो न्हू, एक स्लेव कसो न्हू, पूण एक तुजोच भाव जाल्ल्या भाशेन घे. आनी हांवूय धाडटा तो ताका म्हजो पूत कसो धाडटा. भाव भयणीनो, हो संबंद एकदम गरजेचो. आनी ह्या संबंदान आमच्यान म्हणूंक जाता जायती उचांबडाय पयस जाली. फिलेमोना भितर जी उचांबडाय आसली, उगडे राग आसलो ह्या चाकराचो, कडेन ताका घात केल्लो, वो जें कितें तो रावच नासलो तें केल्लें, आतां तें मानून घेवपाक शांतताय. ऑनेसिमूस ह्या चाकराक ताची इतली चाकरी केल्या उपरांत ह्या दोनयान भोणकोणीन ओडून शेवटिलो. ताकाय घडये उचांबडाय आसली, ताकाय घडये राग आसलो. ह्या म्हज्या दोनयान म्हजेर कडेन थापट मारूं येतालें, वो म्हाका समजावपाक जातालो, पूण म्हाका काडून सारकोच भोणकोणीत उडयलो. ताकाय घडये असलो भितरल्यान सान राग आसलो, वो हर्ट फिलींग आसली. आनी ती शांतताय भाग्यून पावलू तांचे लागीं उलोवन हो जेजू तांकां दिवन दिता. जाल्यार असल्या सगळ्या संबंदान आमी ही उचांबडाय जी आमचे मदें पडयता तातूंतय असलेंच सोल्युशन आमकांय मेळूंक येता. जरी तर ही भावार्थाची नदर आमकां आसा, आनी जंय आमकां भावार्थाची नदर ना थंय कडेन आमकां फकत राग दिसती पडटलो, रागाचो उजो आमकां दिसती पडटलो. आनी रागाचो उजो जो आसा तो सगळें भस्मून उडयतलो, फुटी घालतलो आमचे मदें. पूण जरी तर मोग आसा, हो मोगाचो उजवाड आमचेर जरी तर पडलो जाल्यार जायतें आमच्यान बरें करूंक जाता. आमची मतां वा आमचे भेद घडये वेगवेगळे तरी आसतना एक जरी तर आमी ध्येय धरून मुखार गेले जाल्यार जेजूचो मोग आनी जेजूचें राज आमी घेवन मुखार गेले जाल्यार हें राज आमचे मदें आसा. जशें आयच्या शुभ वर्तमानान जेजून उगडास केला, तर जाणून जायात देवाचें राज तुमचे मदें आसा. आतां हें देवाचें राज जें आमचे मदें आसा तें आमचें करून घेवचें काय तें ओगडावचें तें आमचेर जण एकल्याचेर दल्ललें आसा. जरी तर आमी फुटीच घालीत रावले आनी जें कितें नॅगेटीव आसा तेंच धरून रावले जाल्यार हें देवाचें राज आमकां केन्नाच मेळचें ना, लॉस. पूण जरी तर आमचे वेगवेगळे भेदभाव, आमची वेगवेगळीं मतां घेवन आमी मुखार आयले आनी म्हणलें आमचो हेतू एक, आनी हो हेतू सांबाळपाक आमी जर तर भाराभर रावन गेले जाल्यार हें देवाचें राज आमच्यान आमचें करूं येता. तरीच कृपा भाव भयणीनो आमकां मागुया. कोणूय जरी तर आमकां चुकीचे वाटेन वता समजून घेवया, मागण्यांत एक रावया. मागण्यांतल्यान आमकां देवाची जाणवाय मागुया. समजून घेवंक आमकां कोण आमकां चुकीचे वाटेन व्हरता, कोण आमकां फटयता, कोण आमचे मदें दुस्पट करूंक सोदता, हें सगळें समजून घेवन जे कितें खरे निर्णय आसात, बरे निर्णय आसात तेच घेवन आमी आमचें मिसांव फुडें व्हरूंक आमकां हे भेटेन कृपा मागुया.
म्हज्या बाबा भयणींनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जा म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्या पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पोर मानून घेवं. बो कोनवड्या बापा, आमच्या देण्याचेर तुजो आशिर्वाद घाल. ज्या बाबार्थाक बागयोन जुजेफातान रोगत वारोवन साक्षी दिल्या, त्याच बाबार्थान आमकां थीर कोर. अशें आमच्या काळार जेजूक आमी गोवाय दिवंक पावूं. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय पावता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदार आनी सासणांच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व ताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जुजेफात तुज्या रोग साक्षान जेजूच्या पावलांनी चलून आनी आपलें रोगत वारोवन तुजी विचित्र पदवी दाखयली. हे परी तुका गोवाय दिवच्याक आमकां तूं घट करताय. आनी अशें तांचे असोक्तायेन क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं तुजें बोळ संपूर्णायेन परजळायताय. देखून सर्गीच्या देवदूतां सांगाती आमी प्रितुमेर निरंतरी संतोसान तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वयचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणशी. तेच परीन जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्यान सासणीक कराराचें हें रगत. हातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो घोट परगटुया. तुझ्या कुर्सानी पुनर्जीवन कोणा वरवीं तुवें आमकां सोडली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण.
बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यात त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणांचीय काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माय सांगाती तुज्या पोती बागयोन जुजे, बागयोन धर्मदता, बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काडी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमचें सण एकल्याचें उदारपण देव मानून घेता आनी आमचें उदारपण एकामेकाक भोगसूंक, एकामेकाक समजून घेवंक आनी एकामेकाक नवसरणी करूंक, आदार दिवंक, उजार करूंक आमकां आपयता. हेच पासत सगळी आमची उचांबडाय पयस करून देवाच्या हातान घालुया आनी बाराबर जेजून शिकयल्लें प्रार्थना बापाक उबारुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटलो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां थाळीन पडूंक नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवासान वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबाटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेत आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां घाल. तुमचे सवे आसूं, तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यात ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेवतली. आत्मीक पुण्या खातीर मागणें मोगाळाची सूं तूं भोव पवित्र संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तूवन हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता. हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शोभना म्हणटो आत्मीक वाटेन तोरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजून हांव तुका विंगयता आनी आख्खोच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन.
येसू म्हाका तुजी गरज सुखी सोमी चडशें उदक तुज्या दिव्याक दिसलेचे योद्राक चोरून बळुबेचे तुज्या दिव्याक दिसलेचे योद्राक चोरून बळुबेचे तुझे बगोन म्हाका जिवीत लाबो जेसू आनी पदवी तुझे बगोन म्हाका जिवीत लाबो जेसू आनी पदवी पिठाव जेसू पूर्णाकार जाय तेला मोती तेला विणे कातुरलो लुकातानो बिगोरलो कुडिसानो कातुरलो लुकातानो बिगोरलो कुडिसानो. प्रार्थुया. बो मोगाळ बापा, ह्या सर्गीच्या जेवणा वरवीं आमचीं काळजां गोडटाय आनी धीर दिता त्या तुज्या मोगाच्या आत्म्यान भर. अशें बागयोन जोसेफाताच्या पावलांनी चलून पवित्र सभेच्या माना आनी एकवटा खातीर आमचें जिवीत आमी खुशेन कोचरूंक पावूं. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. आमचे पृथ्वे खातीर आमचे मागणे आमच्या पाप साहेबा पासत बराबर करता आसतना आमच्या राज्या पासत मागुया. आमचें राज चलयतल्यां पासत आनी ह्या राज्याचो वापर करतल्यां पासत मागुया. सर पदवीदार देवा, आख्या विश्वांत आनी ल्हानांतले ल्हान रचने भितर तूं आसाय. आसा तितलें कोनवाळेन तूं वेंगयताय. जिवीत आनी सुंदराय आमी राखचे खातीर तुज्या मोगाची शक्ती आमचेर रोखय. कोणाकूच दुखय नासतना भाव भयण कशीं जिवंक आमकां तुजे शांतीन भर. दुर्बळांच्या देवा, मनशांनी सोडून आनी विसरून दिल्लोल्यांक पूण तुजे नदरेन उंच मोल आसलोल्यांक वाटावंक आमकां आदार दी. आमच्या जिवितांत पेकवणी फावो कर. हे पृथ्वेचो आमी सांबाळ करूंक आनी न्हय तिची दुर्दशा करूंक, सुरोपाय सगल्याक ओपूंक आनी न्हय प्रदुशण आनी निसंटन करूंक, दुबळ्यांच्या आनी पृथ्वीच्या कुस्तार फक्त फायदो मेळोवन घेवंक सोदतात तांच्या काळजांक तुजो हात लाय म्हूण आमी मागता. तुज्या अगणीत उजवाडा सरशीं आमची यात्रा करतना दर एके वस्तूचें मोल सोदून काडूंक, अजापान आनी मनभवान भरोंक आनी सर्व रचने सवें आमी खोलायेन एकवटन आसा म्हूण वळखून घेवंक आमकां शिकय. दर एका दिसा तूं आमच्या वांगडा आसाय म्हूण आमी तुका आर्गां दिता. निती, मोगा आनी शांती खातीर चलयल्ल्या आमच्या झुजान आमकां धीरबळ दी म्हूण तुका आमी प्रार्थना. आमच्या सुम्या जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमची सवय आसूं. सर पदवीधार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे देवाचे उडोवकार. उडोवकार. आयकोल्या उंदराच्या उजवाडान संवसारांत आमी वचूंक जाय. जिविताच्या उण्या पोसनान संवसारांत आमी वचूंक जाय.
कष्टाच्या जिविताला